मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव श्रेयफळाचे हेडलाइन्स। पीडब्ल्यूडीचे परवानगी बगर बाळ्ळी पुलाचेर डबल ट्रॅकिंग करपाक कोंकण रेल्वेची घाळपणा। खोंडलो बाळ्ळी ते केपें मजगती 7 कोटींचो रस्तो आमदारांनी थळाव्यांनी उडयले, काम बंद। गोयात कलम 39A काडटा तकली वयर पारंपारीक गांवची रचणूक आनी पर्यावरणीय समतोलाक धोको। हळदोना जाली जनजागृताय बसका। जमीन रूपांतरण आनी नियोजन परवानग्या संबंधित प्रश्नाचेर लक्ष केंद्रीत। नार्वे वाठारांत येवपी गंगा आरती घाट प्रकल्पाक थळाव्यांचो ग्रामसभेत तेंको। गावात वाडपी स्थलांतरितांचेर खर कारवाई करपाचो लोकांचो हट्ट। आणि आताची कोंकणी खबरो विस्तारान। पीडब्ल्यूडीची कसलीच परवानगी घेनासतना बाळ्ळी पुलाचेर डबल ट्रॅकिंग करपा खातीर कोंकण रेल्वेन बाळ्ळी ते केपें मजगती 7 कोटींचो रस्तो खणला। आमदारांनी थळाव्यांनी हे काम बंद करून कुंकळी पुलीस स्टेशनात FIR दाखल करपाची मागणी केल्या। 17 वर्सां उपरांत बाळ्ळी ते केपें रस्तो हटमीक सरलो। आता तो परतून खणलो। कोंकण रेल्वेन कसलीच परवानगी घेवंक ना। केपेच्या आमदारान सुवातेर व्हड अपघात जावपाची भिरांत उक्तायल्या। आता आमी आसात ते बाळ्ळी आसात आनी आमच्या फाटल्यान जो दिश्ट पडटा वो बाळ्ळीच्यान केपें वचपाचो रोड आनी हेजेर कोंकण रेल्वेचो ब्रिज आसा आनी वयल्यान रेल्वे आसा। आज खंयच्या ऑथॉरिटी कडच्यान परमिशन घेतना आसतना जी कोंकण रेल्वे आसा ही कशी करून सरकाराचे डॅमेज करता। जो रोड आसा तो पळय खंयच्या परमिशन नासतना आज नवो जो 7 ते 8 कोट्यांचो रोड जो 3 दीस पयलीं 4 दीस पयलीं केल्लो हो रोड आज तेणी डिगींग केले कडेन आसा। हांगा खंय आतां आनी एक ब्रिज येता डबल ट्रॅकाचो। आज ते सरळ सांगतात की हो रोडू आमी घेतले कडेन आसा म्हणून। रोड जेन्ना घेतले कडेन आसता जाल्यार तुमी बंद कित्याक करना, हो चालू कित्याक दवरला। ही जेन्ना खबर आमदाराक कळ्ळी, आमदारांक येवन तांणी सांगलें आनी तें काम आतां बंद केले कडेन आसा आनी बंद करून हे रेल्वे ऑथॉरिटी धांवले। फाल्यां हितून जर कोण पडलो जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसतले? कितें जाता कोंकण रेल्वे न्हू हें गोंय म्हणटा तेंचे बापायल फात दिसता। सॉरी टू यूज दीस वर्ड। तांकां तेंच्या कोंकण रेल्वेक गोंय म्हणटा बापायल फात दिसता आनी बापायल फात म्हूण तेमी हें करपा लागले। आनी वयल्यान तेगे तो सिनियर रिजनल मॅनेजर वो इंजिनियर कोणा तो सांगता हिंगा तेमी व्हडलो हाय टेन्शन केबल कातोला बाकी आनी केबल हाय सगळो उडयला। विरेज दे आर सेइंग दे हॅव इंटिमेटेड टू द डिपार्टमेंट बट इंटिमेशन दिल म्हूण हेजो अर्थ तेच ना की तांकां परमिशन मेळ म्हूण। आता त्यांनी केला। आता आम्ही ऑलमोस्ट 100 कोटी म्हणून हॉटमिक्स आफ्टर 17 इयर्स 70 वर्सांनी बाळ्ळी टू केपें हॉटमिक्स रोड घाल्लो। तूं आता ते स्टेट चोय 7 कोट्यां रस्तो तेमी आता कितें केलो कोणाकूय सांगिल्लो ना आनी जाल्यार ते सांगता आमगे जमीन म्हूण। हांव म्हाका दिसता तुमगे मध्यमार गोंयकारांक आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तूं आमगेलो यू आर द कस्टोडियन ऑफ दीस स्टेट कळ्ळें तुका। तूं हे कोंकण रेल्वे तरी फ्री हँड तरी दिल्यान गोंय हितून हे आमगे काबार करतले। आज तूं कांसावली माजोड्डा वचोन वेलसांव चोय ते केसो काम करतले। आज आमगे बाळ्ळी पावले ते आता हे डबल ट्रॅकिंगा लागून आनी हांव बाळ्ळीकारांक आनी केपेकारांकूय थोडे उलो मारता हाल्या आज कितें जाल्यार आपणा कित्याक पणास म्हणटाय कोर्स खूंय वास्कोकार खावपा न्हय हो हिने आखो कोर्स आमगेलो केपेकार हातले कोर्सो हे तुमी उठपा जाय। आज गरज आहा उठपाक आनी तेंक जाय तसो न्हय तेंगे फात जाल्ल्या भशेन हें करपा दिवपाक ना। हांगा देवळाचे ज्यो वाटी आसात ट्रेडिशनल पालखी बी व्हरपा त्योय बंद केल्या तेणी। सो ते हांव तरी तेजेर गेलो न्हू हाल परतून एक दुसरें राजकारण जातलें। जायत कडेन आमगेले गांवचे गांव भाव गोंयकार नाक तिंगा कॉन्ट्रोवर्सी कोताय। कॉन्ट्रोवर्सी जावपाक म्हणटा एसो कडेन जे आमकां आज समज तरी वाट आले कोंकण रेल्वे येवपा येयली सगळी बरें बट ते वाट आसलो त्यो बंद केले तांकां अंडरपास ओ वयल्यान ओवरहेड ब्रिज ह्यो सगळ्यो करपा आज हूंय गेले कोण केला ते दोन आम देवान धर्म लागना। कोंकण रेल्वेन केला हांटून जवळ जवळ 1.5 मिटर भितर तेमी रस्तो खणलो विदावट परमिशन कितें कांय कोणा सांगनासतना। आनी मेन म्हणल्यार कितें हांगा इलेक्ट्रिकल केबल वयता पायपलायन वयता सगळी डॅमेज करून उडयला विदावट इन्फॉर्मिंग अदर पॉलिटिकल जावं खंयच्या पंचायत लेवलाक जावं PWD लेवलाक तेमी इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें आनी परमिशन घेतला परमिशन घेवंक जाय आसलें। आज तेमी कितें केला 1.5 मिटर रोड आमगे पयली रोड जवळ जवळ 50-60 वर्सां रोड हेमी खणून उडयला विदावट एनी इन्फॉर्मेशन आनी आतां सगळ्यांक ब्लॉक करून उडयला आनी वयल्यान तो इंजिनियर सांगता हो एक्वायर्ड रोड म्हणून कोंकण रेल्वेन केलो रेल्वेन एक्वायर केलो म्हणटा रोड एक्वायर कोंकण रेल्वे
15 वर्स फाटी हय. आणि रोड हो पयलीसान आहा आणि वयल्यान ते मेळत तशें उलयताय आनी तांकां आमी काम स्टॉप करूंक लायला केबल आमगे कनेक्शन कराय आनी काम स्टॉप कराय प्रॉपर परमिशन घेयाय डायरेक्ट येताय कोणी रस्तो खणटा कितें वयता काल पयर रोड हॉट मिक्सिंग केला आज परत हॉट मिक्सिंग करपाचो ह्या लोकांक हांकां जे ऑथॉरिटी आहा कोंकण रेल्वेची ते मनमानी कारभार करताय हांगा आमगे जाय ते रोड ट्रेडिशनल वाटे आसल्यो त्यो सुद्दां बंद केले. देवा पालखी वचपा आसल्यो त्यो सुद्दां बंद केला. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. नार्वे वाठारात येवपी गंगा आरती घाट प्रकल्पाक थळाव्यांनी ग्रामसभेत तेको दिलो. थळाव्या पंचायतीची परवानगी घेनासतना काय प्रस्तावित केल्ल्या व्हड प्रकल्पांक लोकांनी विरोध केलो. याविषयीचो थाराव बसकेत संमत जालो. तशेंच गावातल्या स्थलांतरितांच्या वाडट्या संख्येविशीं त्यांनी प्रश्न करत पंचायतीक कारवाय करपाची मागणी केल्या. पळयात. आयज जे आमचे ग्रामसभेक इश्यू आसलो लोकांचो की ते जे भायले जे लोक येता आनी हांगासर जे जायटा त्या बद्दल आमी गांवाचे जे लोकांचे जे हे आसा कंडिशन आहा जे आमचे प्रॉब्लम आहा तेंचे ते आमी जाणून घेतले आनी तेजेरसून आमी तेजे रिस्टर कंप्लेनीचे त्या हेजे इश्यूवाचेर आमी रिस्टर कंप्लेनी लेटरां करतले, कलेक्टराक लेटर करतले, मामलेदाराक करतले, पुलिशेक करतले आनी तेजेर रिस्टर कितें आहा तेजेर आमी एक्शन घेतले. कारण कितें आहा भायले लोक जर येवन हांगासर आमच्या गांवांत जर आमकां जर त्रास करूंक लागले जावन ते हळशीक करूंक लागले जाल्यार ते आमी सहन करचे ना आनी आमी लोकां बरोबर आसतले आनी लोकांक सपोर्ट करतले. गाड आरती प्रकल्प जो आसा आतां आजून चालू आसा त्या प्रकल्पा बद्दल कांय इश्यू ना. तो प्रकल्प जातलो आनी आमच्या सीएमान ताका हें केल्लें आहा, आश्वासन दिल्लें आहा. आमचो सीएमूय सपोर्टर आसा तशेंच आमचे MLA आसा. आमच्या MLAन खूब त्या प्रकल्पा खातीर हे केल्ले त्रास काडलेले आसा आनी तो प्रकल्प तसो सहसा सहजी बंद जावचो ना. नारव्या तीर्थक्षेत्रार जो गंगा आरती घाट जाता हेचें काम पुरेपूर चालू आसा आनी गोंयचे मुख्यमंत्री मान्य प्रमोद सावंत आनी आमचे स्थानीक आमदार प्रेमेंद्र शेळे हेंच्या निर्देशान तो चालू आसा आनी हांचें इतकेंच म्हणणें आसा हें जें काम चलता थंय कोणीच भायल्यांनी ट्रेस पासींग करचो न्हू. आमी मामलेदार, कलेक्टर आनी पुलिशेकूच एक लेटर करतले जर कोण तो ट्रेस पास करता जाल्यार तुमी तेजेर एक्शन घेवचें आनी तुमी तर तेजेर एक्शन घेना जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतले वयतले. कित्याक आमी पयलीं तसो इन्फॉर्म करतले फाल्यां आमकां नाका गांव जर थंय येयलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतले जाल्यार ते आसतले ऑफिसर कन्सर्न ऑफिसरा ते जबाबदार कितें जालें तें आमी कन्सर्न लेटर करतले ताका की हे कोणीच थंय कामाक वेळ थंय हाडचो न्हू आनी हाडले जाल्यार तुमी तेजेर बडी मारपाची. तुमी जर मारिना जाल्यार गांव उठतलो आनी गांव हे करतलो हेका जबाबदार सुद्दां तेच आसतले. एक वेळ तर 13 जनावर एका वेळी कट झाली होती. ती मालगाडी होती म्हणून ते म्हणजे पॅसेंजर गाडी नसल्यामुळे धोका हा एवढा मोठा झाला नाही. आणि खूप अशा आता 1 महिन्यापूर्वीची 4 घटना ह्या एरियात झालेल्या आहेत. आणि त्यावेळी जनावर एक्सपायर झाल्यानंतर त्यावेळी मग कोण बोलायला पुढे येत नाही की हा कुणाचं जनावर होतं. आम्हाला गावकरी म्हणजे माहिती मिळाली तर आम्ही त्याच्यावर त्या मालकावर केस बनवणार. त्याच्यासाठी आम्ही तेच ग्रामपंचायतीमध्ये हेच मदत मागायला आलो होती की कुणाचे जनावर वगैरे प्रायव्हेट असेल तर आम्हाला सांगत जावं, आम्ही त्याच्यावर कारवाई करतो. त्याच्यामुळे पुढं भविष्यात ते अशा घटनाला कमी होतील. आणि ट्रेनच्या याच्यामध्ये एक धोका ती मोठीच गोष्ट आहे. आणि दुसरं रेल्वेच्या आवागमनामध्ये बाधा सुद्धा उत्पन्न होणार. एक गाडी थांबली की त्याच्या मागं खूप ट्रेन, हा रेल्वे मार्ग एकेरी असल्यामुळे 2 मार्ग नसल्यामुळे मागं गाडी जेवढ्या आहेत आणि पुढं तेवढ्या सगळ्या डिटेन होत्या. आणि गाडी डिटेन 2-3 मिनिटं सुद्धा खूप मोठी गोष्ट आहे. अर्धा तास गाड्या डिटेन होत्या ह्या गोष्टीमुळे. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नगवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत कलम 39A हो एक मुखेल प्रस्न जाला. ताका लागून जमनीचे बेगीन रुपांतर करपाक परवानगी मेळटा. देखून पारंपारीक गांवची रचणूक आनी पर्यावरणीय समतोल हाचेर परिणाम जावंक शकता असो आरोप जायत्या समुदायांनी केला. कलम 39A विशीं हळडण्या जनजागृताय बसका आयोजीत केल्ली, जातून TCP कायद्या खाला जमीन रुपांतरण आणि नियोजन परवानग्या संबंधित प्रश्नांचेर लक्ष केंद्रित केला. जमनीच्या वापरांत बदल आणि रुपांतरण या विशयाचेर संबंधित आशिल्ल्या नगर आणि देश नियोजन कायद्याच्या कलम 39A विशीं थळाव्यांक जागृत करप हो हे बसकेचो हेत आशिल्लो. योग्य लोकांचो सल्लो घेनासतना व्हड प्रमाणात जमनीचें रुपांतरण करपा खातीर ह्या तरतुदीचो गैरवापर जाता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. जेनेसीस पळोवपाक जाय कितकोन स्टार्ट जाल्लें. असेंब्लीन हाडलो तेन्ना आमी ऑब्जेक्शन काडलेलें आनी असेंब्लीन सांगलेलें
this is a backdoor means of touching the regional plan. Why don't you have a complete new regional plan? Either your sunset year is over. Either regional plan was 2011 for up to 2021. That's why it's called RPG 2021. So 2021 cover झालो. So then the time is to make a new regional plan. So that time minister had replied on the floor of the house to me, specifically to me by saying, ना लोक आसा आमचे बारीक लोक आहा गोंयकार आहा तेंगे आहा ते we have to do those zone changes and for their convenience. And I said, but this will be misused for the purpose of anybody else coming. And that is what is happening today. देखून लोक आता रागा जाला. And that is why people are raising voice and objecting. आता लोक हे आमगे आयले ते स्पेशली सोपणे सेलेकर आनी ते आयले ते सांगपा आमकां on this 39A and the effects and all. That is a welcome step. That is good. They are going around entire Goa explaining it. But there are some issues I want to speak about. One is suddenly playground चिंबुडला आणि पोस्टरू आशिल्ले about playground. I don't know why that playground issue was being brought here. Because कळोंक जाय तुमी आशिल्ले त्या दिसा आमगे ग्रामसभा जालो तेन्ना ग्रामसभान हो प्रश्न आमचो डॉमिनीक म्हणून आसा कारण सर तेणे एक लेटर केल्ले 17 तारखेर इफ नॉट करेक्ट 17 तारखेर एप्रिला म्हयन्याचेर पंचायत that include this objection to the ground which is notified for change of zone. So and second part of it was opposed 39A conversion. I'm suffering water shortage. So that was also a thing which the Gram Sabha unanimously took and I supported all these decisions. आणि ग्रामसभा जी एक सुप्रीम बॉडी असता विलेजीची तातूंत हो ठराव मांडून हे नाका म्हणून आमकां स्क्रॅप करपाची आनी 39 हेची प्रोविजनाची जी येवपाची आहा ती एप्लिकेशनां डायरेक्ट रिजेक्ट करपाची म्हणून आमी ऑलरेडी ठराव मांडलेलो आहा तो DCPB पावयल्लो आहा. दीस इज जस्ट एन अवेरनेस मे बी तांकां आनीक कडेन amended in the assembly attempt केल्लो जावंक ना तो सगळें none of them are saying the solution is voting them out and getting along. So there's a grey area. Summarily 39A is down to the core wrong. It should not happen. What is the solution? Solution is voting these people out. जे ग्राउंड 3 हल्डोनाचे ग्राउंड जे 39A अंडर सेटलमेंट झोनान जे घालपाचो प्रयत्न केल्लो तेजेर उलोवपा खातीर म्हणजे तो हें करपा खातीर तर ते जे ग्राउंड आसात आमकां पयलींच ग्राउंड ना ते आनी आसात ते अशे ग्राउंड जर 39A अंडर कन्वर्ट जाले तर आमचे भुरगे आनी आमचे फ्युचर जी पिढी आहा ती कितें करतली आनी ते खंय खेळटले त्या खातीर हांव गव्हर्मेंटा कडेन अपील करता हे जे 3य ग्राउंड आसात जे हल्डोना कॉन्स्टिट्युन्सींतले जे कन्वर्जन करपाचे हितून घातलेले आहा कोणी घातले कोणी एप्लाय केल्या ते तेंच्यांनी फाटीं घेवपाचें आनी गव्हर्मेंटान ते कन्वर्ट करचें न्हू अशी अपील करता. प्रत्येक गांवांत कितली सेटलमेंट एक्झिस्टींग आसा कितली एक्सपांड जातली पॉप्युलेशन एंटिसिपेटेड कितले जातले टील 2021 हे सगळें एंटिसिपेट करून टेकिंग केअर ऑफ वॉटर सिक्युरिटी फूड सिक्युरिटी सेटलमेंट दॅट इज रेसिडेन्शियल नीड ऑफ द पीपल प्रोफेशनल नीड ऑफ द पीपल कोणाक बिजनस करपाक जाय खंय वचपाक जाय एरियाज इन युअर विलेज हे सगळे प्लॅन करून रिजनल प्लॅनान जाता. आतां हो रिजनल प्लॅन जे थोडे लोक आसा तांकां आवडोंक ना दे डिडंट लायक दॅट म्हणून दे आर पेयींग इट एंड बायींग द झोन्स 39A इन ऑल प्रॅक्टिकल पर्पजीस इज नथींग फॉर झोन शॉपिंग. All development must be in the terms of regional plan only. आणि वो आमकां प्रधानमंत्री म्हणटा ना खाऊन ना खाणे पण दुगा करप्शन जर आमकां पयशी जाल्यार एकान व्हरतूच ना. They are slowly and slowly destroying our village. Now why is it important that biodiversity should be intact? Our food chain is very important. Our food chain depends on the environment. बट आज जर तुम्ही वाचून पळयत स्पेसिफिकेशन वाचत कितें तुम्ही घालून गुगलार पळयताय फॉर वॉट पर्पज ऑर्गनायज स्पेशलायज टुडे आज तुमकां इंडो पोर्चुगीज विलाज म्हणून येता जावं मॉडर्न पोर्चुगीज विलाज हेच आमकां दिसताय कित्याक हे जे पोर्तुगीज आहा पळय पोर्तुगीज आमचे गेले पळय तेंच्यांनी केन्ना डिस्ट्रॅक्शन करूना पळय तितले हे आयज गोंयचे आमचो सरकार आहा पळय करता.
पोर्तुगीजांनी पासून इतले डिस्ट्रक्शन्स करनासले, नेचराचें प्रिजर्व करताले, एनवायरमेंटाक प्रोटेक्शन करताले. आनी आयज जे आहा आमचे हे जाता पळय 39च्या अंडर जे कन्वर्जन्स करता लँड पळय ते सगळे टोटली डिस्ट्रक्शन्स करून उडयले आहा. आयज आमच्या हॉलदोनाक पळयत जाल्यार एवरी हॉलदोनाक डिस्ट्रक्शन जाता, पत्रे मारलेले आहा, बॅरिकेड्स केल्ले आहा. एक कोण प्रोजेक्ट आहा, हे बिल्डर आहा प्रोजेक्ट. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. हालीच पायपलायनीच्या कामाक लागून मुळगाव दोडामार्ग वाठारांतल्या थळाव्यांनी रस्त्याचे वायट स्थितीचेर हुस्को उक्तायलो. हो रस्तो हालीच केल्लो, आता परतून रस्तो खणला. येरादारी खातीर असुरक्षीत थारता असो आरोप थळाव्यांनी केला. थळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाण मुळगाव दोडामार्ग रस्तो खणून उदकाची नवी पायपलायन घातल्या, पूण काम जाल्या उपरांत रस्त्याची सारकी दुरुस्ती जावना. पुराय वाठार धुल्ल्यात भरला आणि फोंडकुलां पडल्यात, जाका लागून दिसपट्ट्या प्रवाशांक आणि वाठारांतल्या लोकांक भोव त्रास जातात. ह्या रस्त्यावर खंय मारता पायपलायन घातल्या भितून, ते पायपलायन घातल्या उपरांत वयल्या वयर ते पुरतात आनी सगळो धुल्लो रस्त्यार येता. आनी त्या धुल्ल्या वरसून जेन्ना गाडयो ट्रक वयता तेन्ना फाटल्यान जे स्कूटरवाले आनी लोक जे आसता तेंच्या दोळ्यान सगळो धुल्लो वयता. आनी थंयचाच तो एक मनीस पडलो, दोळ्यान धुल्लो वयता. त्या खातीर ह्या रस्त्याचेर जो धुल्लो आहा तो ही पायपलायन घालता ती बरी आसा, पूण तो जो धुल्लो जाता रस्त्याक, लोकांच्या दोळ्यान जे वयता रस्ते आनी प्रॉब्लेम जाता, एक्सिडेंट जावं शकता, तो त्या ह्या धुल्ल्याचो त्यांनी गव्हर्मेंटान हें करचो. आनी केल्ले रस्ते परत परत फोडटात. रस्तो केन्ना केल्लो? रस्ते केल्लेले हालींच रस्तो केल्लो तेन्ना रोखडोच तेंचे पायपलायन परत आनी परत उसकपाचो आसा आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर सांगात बारीक पायपलायन घालपाची आहा. हे पायपलायन खंय वता? ही तुमकां गांवांक काय दुसऱ्या आनी कोणाक? ह्या गांवांकच म्हणून सांगात, जे मेडपूरसून आसा पाणी येवपाचो आहा असं म्हणून सांगात ते. म्हणजे हो काम करता बरें आहा, हे जे खड्डे जे पडटात, हे बघ हांगा हयसर खड्डो पडलो थंय लोक पडटात, हय दिसता हो खड्डो पडलेलो. सारकें पुराय ना. हे आतां तुमची घरां बी आहा ते धूळ वता काय वयता? हे आमचे हॉटेल आहा बारीकशे, थंयसर धुल्लो वयता, लोकांच्या खाण्यांचो धुल्लो वयता. गाडयो फाटून जे लोक स्कुटरीन जे येतात तेंच्या सारको दोळ्यान तो धुल्लो वयता. तेन्ना ते आता पावस येवपाचो जाल्यार तेन्ना कितें त्रास जाता? पावसान हे जे खंयो मारलेले आहा तेजून ते गाडयो बिडयो रोमतल्यो, मनीस पडटले, एक्सिडेंट जातले असो संभव आहा. तेच्या पयलीं कितें तेच्या पयलीं तेजो कांयतरी वेवस्था करची. हो जो रोड आसा जो आमच्या हांगासर दोडामार्ग वयता अस्नोडसून, हो रिसेंटली हालींच हो रस्तो फूल हॉटमिक्स जाल्लेलो. तसोच जे आमचे इंटरनली उस्पा वयता तो रस्तो म्हण हे हॉटमिक्स हालीं रिसेंटली जाल्लेले आसा. आनी आतां ते रोड पळोवंक वता जाल्यार टोटली रोड सगळे डॅमेज करून दवरलेले आसा. हांव सांगूंक सोदता की पळय आयज आमचे जे आमी सिटीजन आसा आमचे ते वेगवेगळे तरेचे सरकाराक टॅक्स भरता आनी त्या टॅक्सांचो हो पयसो जो आयज कशा प्रकारे जर समज म्हाका अशें दिसता की खंय तरी डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे आतां जर समज हे PWD वॉटर सप्लाय ते जर पायपलायन घालता जाल्यार PWD रोड्साचे आनी तेंच्या भितर कोऑर्डिनेशन ना कितें. आनी हे जर अशें जर समज पयशे आयज जे वेस्ट करीत आसा, हे जे लोकांचो पयसो, गव्हर्मेंटाचो पयसो म्हणजे लोकांचो पयसो, लोकांचो टॅक्स पेयरांचो पयसो, हेचो हांगासर खंय तरी मिसयूज जाल्लो आसा. आनी सांगचें म्हटल्यार जर समज असो जर इतके सरकारा कडेन जर पयशे आसा जाल्यार सरकारान आयज ते सावरदाटीन लोक उदका खातीर बोवाळ मारता, तांकां टाकयो बांदून दिया, तांकां कितें उदकाची सोय करून दिवपाक जाय. बट ते न्हू हांगासर आतां 2 म्हयन्या पयलीं हे कोट्यांनी पयशे, कितके कोटी ते हांव तुमकां थोड्या टायमान परत सांगता. कितके कोटीचो हो जो रोड आनी कितें हे हॉट मिक्सिंग जावं जाल्यार वायडनींग केल्लेलें तेजें. आनी आयज जर पळोवंक वता जाल्यार अशा प्रकारे रोडाची वाट लावन दवरल्या. कितलेशे लोक हांगा पडले अशे रातचे बीन थोड्यांक कळना की फोडून दवरला. आनी म्हाजें रिक्वेस्ट आसा सगळे जे रिस्पॉन्सिबल जितके ऑथॉरिटी आसा, जितके पर्सन आसा तेंच्या कडेन की येता ते पावसा भितर हो रस्तो परत हॉट मिक्स आमकां करून दिया
नाजाल्यार हांगासर एक्सिडंट जावपाचे, कोणाचो जीव वचपाची शक्यता आसा. तशेंच फूल ड्रेनेज आसा ते सगळ्यो भरून दवरल्या तेंच्यांनी. आतां पंचायत म्हणून ह्यो ड्रेनेजी हेंच्यांनी माती काडल्या, डॅमेज करून उडयल्या, गटर मोडून उडयल्या. पावसान आतां सगळी माती आनी उदक रस्त्यार येतले. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पुराय गोंयांत सुकी आनी चड करून उश्ण परिस्थिती चालूच उरतली. उश्णताय आनी आर्द्रताय स्थिर उरल्या. फुडल्या कांय दिसांत व्हडलोसो पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिवंक ना. गोंयांत सुकी परिस्थिती उरपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 9 मे मेरेन मुखेलपणान वत आसतले. फाटल्या 24 वरांत राज्यभर सुके हवामान आशिल्ले. पणजेंत चडांत चड तापमान 34.7 अंश सेल्सियस आनी सगळ्यांत उण्यांत उणें तापमान 26.6 अंश सेल्सियस नोंद जाले. उष्णतायेची परिस्थिती कायम आसतली. भलायकी सांबाळपाचो सल्लो IMDन दिला. 9 मे मेरेन सुको काळ. मुखेलपणान वत, सकाळचे हलके धुके. तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियस. उष्णतायेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.